Hallelujah, Hallelujah. Sakrame mania. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sangatami mania. Hallelujah, 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 Hallelujah. आराधनाचे गीत आम्ही गायन करूया. तुमच्या गीता बुकान 516 16 सगळा बुक उक्ते करूया. तुमच्या पवित्र गीता बुकान 516. करता सोमिया तू कर गादिता दुनिया सगळा तू सोमो करता सोमिया कर गादिता दुनिया तू सोमो करता तू कर गादिता Musasumi unmanun kita Tu somo kita Tu ka ergatita Musasumi unmanun kita Muja sumia Muja deva Muja sumia Muja deva Muja sumia Muja deva Muja sumia Muja deva Erga tuka Ogda tuka Mahima tuka Stuti tuka Erga tuka Erga tuka Hogla tuka Mahima Mahima tuka Stuti tuka Aradan hau karta somiya Sarpodun vanditaniya Aradan hau karta somiya Sarpodun vanditaniya Aradan hau karta Sarpodun vandita Oso somi munma nun kita Sarpodan vandita Oso sumi munmanun kita Muja sumya Muja deva Muja sumya Muja deva Muja sumya Muja deva Muja sumya Muja deva Hallelujah 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 Hallelujah
दितांदनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दितांदनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसोसुमे म्हणून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसोसुमे म्हणून घेता मुझे सोमिया मुझे देवा मुझे सोमिया मुझे देवा मुझे सोमिया मुझे देवा मुझे सोमिया मुझे देवा हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, ह्या सक्रामेंता बोवारी आमी आसाव. सम्याचे आराधन करूंक आमी हांगासर जमल्या. सम्याचेर आमचे दिश्ट कसोव्या. सम्यान आमचो मोग केला. परतो आमचो ताणें मोग केला. ताच्या मोगान आमकां भरल्यांत. ताच्या मोगाचो आमी अनुभव करया. लेट अस एक्सपिरियन्स हिज लव. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता येसुमिया. आमी तुका आराधन करता येसुमिया. मोगाळा बापा, मनशा कुळाचो मोग करून आमच्या सोडवणे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक तुवें धाडलाय. आमी तुका आराधन करता येसुमिया. आमी तुका आराधन करता येसुमिया. मोगाळा जेसू, देवाचो एकलोचो पूत तो शब्द जावन आसलोय. आमच्या सोडवणे खातीर बापाच्या कुशेक घालती मान घालन ह्या संवसारीत तूं आयलोय. आमी तुका आराधन करता येसुमिया. हे पवित्र आत्म्या, आमकां म्हजे कुसय तूं देवून आयलोय आनी देवाच्या पुता जल्म दिवंक कारण जालोय. जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार परत देवून आयलोय. पेंतेकोस्ताच्या दिसा तूं परत देवून आयलोय. आमकां दीव दिवच्याक, आमकां परत नवी रचना करच्याक आमी तुका आराधन करता येसुमिया. मोगळा जेसू, तूं आमचो सोडवणदार देखून आमी तुका आराधन करता येसुमिया. तूं आमचो देवाचो देव देखून तुवें आमकां सांबाळ वेलाय देखून आमकां तुज्या कृपेन भरलाय देखून तूं आमचो सोडवणदार जावन कुर्सारूम करून आमची सोडवण केलाय देखून तूं आमच्या जिवाचो धनी देखून आमकां तुज्या बेसावांनी भरलाय देखून आमकां तुज्या कृपे शिवरान भरलाय देखून दया करून आमी बसया. सम्याच्या आराधनांत आमचो वेळ आमी करचोया. मुखाच्या भावन आनी भयणीनो, नातालांचो काळ संपलो. नवे वर्स आमी आराम केल्लें आसा. जेजूच्या परगटण्याचें फेस्त येदोलूच आमी आचरण केलें.
उदें जावन ते एक ज्योतिशी जेजूक सोदून आयले एका केदराच्या उसवाडान आनी केदला जेजू तांकां मेळ्ळो ताणें सरपडून ताका नमस्कार केलो सरपडून ताका आराधन केलें आनी ताणें अर्पिल्यो खाणीक भांगार धूप आनी रक्ताबळ त्या उदेंतीच्या जाणत्या व्यक्ती बरी आमी आज आयल्या त्या सोम्याक आराधन करूंक आमी हाडूंक नाव भांगार धूप आनी रक्ताबळ मग आमी हाडून आयल्या आमचें जिवीत ताका भेटोवंक आमी हाडून आयल्या आमचे कश्ट आमचे दूख आमची बेजाराय आमचे ते असल्यो गरजो कितें तें आमचें उणेपण आसा सगळें आमी सोम्याक भेटोवंक आयल्या जो हांव सवांजेल पयलो हो स्वर पयल्या वळीत हांव आमी वाचता वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द देवा सोबे आसलो तो शब्द मनीस जालो वा मास जालो आनी आमच्या मदें येयलो तो शब्द मनीस जालो आमची सुडवण करचे खातीर तो शब्द मनीस जालो आमकां ताच्याच कुडी रक्तान पोशीत करचे खातीर तो शब्द मनीस जालो आमचे संगी वस्ती करचे खातीर इम्मानुएल जावचे खातीर तो जावन आसा आमचो देव तो जावन आसा देव अब्राहमाचो तो देव जावन आसा जाकोबाचो तो देव जावन आसा म्हजो आनी तुजो आम्हा सर्वांचो आमकां सांबाळचो आमकां पोस करचो ह्या देवाक आमच्या सडवणदाराक स्तुती करुया आराधन करुया उबी रावया गावया गीत देव अब्राहमाचो तुमच्या गिता बुकांत गरज पडल्यार 86 Abramaso, Deus Jacobaso, Deus Jacobaso, सगळे संसाराचो Deus Abramaso, Deus Isacaso, Deus Jacobaso, सगळे संसाराचो तो देव असो आणि तुसो तो देव असो आणि तुसो देव अब्रामासो Deus Abramaso, Deus Isacaso, Deus Jacobaso, सगळे संसाराचो Deus Abramaso, Deus Isacaso, Deus Jacobaso, सगळे संसाराचो ओ देव असो आणि तुसो ओ देव असो आणि तुसो इस्रायला आमकां दिता पक्की मनशां सडवण दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पक्की मनशां स्तुती करुया सर्वेस्वरा वाकानुया धन्य देवा स्तुती करुया सर्वेस्वरा वाकानुया धन्य देवा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसाराचो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसाराचो तो देव मसो आणि तुसो ओ देव मसो आणि तुसो सुलो देव आमकां पोसता
असो देव आमकां राखता रुसलो देव आमकां बसता असो देव आमकां राखता स्तुती करूया सर्वेस्परा वखाणुया धन्य देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा वखाणुया धन्य देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळा संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळा संसाराचो ओ देव म्हजो आनी तुजो ओ देव म्हजो आनी तुजो आनी तुजो म्हजो आनी तुजो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dakan busya. Mukashano Dev Abrahamaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, to Dev Mozo आणि तुजो आणि त्या देवाचे मोगाचे नाव जावन आसा जेजू. जेजू ह्या संवसारी जल्माच्या पयलेंच गब्रियल बडव्यान मोरयेक कळीत काडलें नांव तें. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. हिब्रू भाशेंत जेजू वा येशुवा म्हणलो अर्थ जाता. येशुवा म्हळ्यार सोडवणदार म्हणलो अर्थ, सोडवंक येवचो म्हणलो अर्थ. मुखाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें नांव तें देवाचें नांव, तें पवित्र नांव. आज विशेष जावन जेजूच्या नांवाक आमी मान करूंक जाय. जानेवारीच्या 2 तारखेर आमी जेजूच्या नांवाचें फेस्त आचरण करता. कित्याक जेजूच्या नांवाक सर्व मान आनी गौरव फावो. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो तेंच म्हणटा, सर्गी आनी संवसारी, आकाश आनी पाताळी, सर्व धिंबी ताचे मुखार सर पडटात, ताका नमस्कार करतात, ताका आराधन करतात. सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी ताच्या नांवाक भागवता हर एक धिंबी. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता, जेजूच्या नांवाक देवसार भियेतले आनी खाल जातले. जेजू नजरेना आमच्या खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजूच्या नांवान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडलेलें आसा. विशेष जावन आमच्या जिवितांत आमी भियान खंगाल जाल्ल्या वेळार, आमचे तें कश्ट आयलेल्या वेळार जेजूचें नांव आमी उलो मारलेलें आसा. जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे काकुळत घर म्हणून ताका आमी उलो मारलेलें आसा. आनी खंडीत जावन जेजूचें नांव आमी निरंतर उसारलेले वेळी आमकां तें सकत दिवंक शकला, आमकां बोल दिवंक शकला, जिवीत दिवंक शकला, रक्षण दिवंक शकला. ह्या संवसारी रक्षण दिवचें दिसलें, बचाव दिवचें दिसलें, एक नांव आसा जाल्यार तें केवल जेजूचें नांव. देखून जेजूच्या नांवान आमी जिवीत जिवंक जाय. आमी कितेंय करता जाल्यार ते जेजूच्या नांवाक महिमा हाडूंक जाय. आमच्या जिविता मुखांतर जेजूच्या नांवाक आमी महिमा हाडूंक जाय. तर आमी उबी रावया, गीत गावया, जेजूच्या नांवाक आमी महिमा उसारया. कन्नड गीत आमी गावया. श्री येसु नाम अतिशय नाम पापिगे इंपाद नाम. 576 76. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಮಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಮಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ
ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿ ಪಾಪರಹಿತ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ ಭೂತ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ Hallelujah, 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 hallelujah. Yeswe stuti, Yeswe aram, Yeswe mehmi, Yeswe stuti. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दयाकन बसा मगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 11वा स्वर आम्ही पहिल्या वळींतल्यान वाचताव जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जानवायेचो आनी समजोनेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या जल्माचे सडवणेची बरी खबर इसाया प्रवादी म्हणटा जेसेच्या मुळांत हांव न्हू दाविदाच्या वंशांत हांव न्हू सडवणदार येतलो आनी ह्या सडवणदाराच्या वयर देवाचो पवित्र आत्मा वस्ती करतलो तो पवित्र आत्मो जानवायेचो आत्मो समजोनेचो आत्मो पदवेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो शाणेपणाचो आनी देवबिरांतीचो आत्मो हे आमच्या आयतारा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरण करता
जेजून जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेतलें आनी स्नानीक सुवावन ताका स्नान दिता आसतना थंयसर सर्ग उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार ताचेर येवन रावलो आनी बापान म्हणलें हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मोगाचो म्हाका चड मांडवाला ताका तुमी आयका जो पवित्र आत्मो जेजूचेर देवून आयलोलो ताका कुरपेन भरलेलो जानवायन भरलेलो सक्तेन भरलेलो तसो पवित्र आत्मो आमचे वयर देवून येवं दी ह्या आराधना वेळार देवाचें उतर आयकूंक ते नियाळ करूंक ते समजून घेवंक देवाच्या उतराच्या जानवायन बरोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा जी मजत गरज आसा पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याक आमी गीत गावया आमी उबी रावन पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर मागया पांचसंको 98 98 देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तुंदे ओंगे तेलाची सुचा मोगा आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तुने ओये तेलांची सुचा दैवी मोगा आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत आमची क्रिस्तीची नी परबेन तुंबोर दिवन तुजी बेनी शेळेली आमची क्रिस्तीची नी परबेन तुंबोर दिवन तुजी बेनी एकवट आमचो सदा वाडयसर बावरता दिवो तुझे कृपेन चड एकवट आमचो सदा वाडयसर बावरता दिवो तुझे कृपेन चड पवित्रज्ञाच्या पवित्रज्ञा आमचे तुने ओये तेलांची सुचा दैवीक मोगा आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत राखून आसा बायेली काळजा आशेर आसा दुखली मोना राखून आसा बायेली काळजा आशेर आसा मोगावुच्या तुझ्या तियास गुणकर संतोषन भरून चीनी पावन मोगावुजा तुझ्या ती आस गुणकर संतोषन भरून चीनी पावन दैवी देण्याच्या पवित्रत्या आमचे तुंदे ओये तेलांची
जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां दुरुपीत कर, आमकां दुरुपीत कर. बापाची कुशीक कळसांव सोलो आदार म्हाका जियो कालतीची न्ही. बापाचे कुशीक कळसांव सोलो आदार म्हाका जियो कालतीची न्ही. सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर, त्यागा सुस्पिरी आमच्या कळसांत वाड. सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर, त्यागा सुस्पिरी आमच्या कळसांत वाड. देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन तेला जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां दुरुपीत कर, आमकां दुरुपीत कर, आमकां दुरुपीत कर, आमकां दुरुपीत कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Daikan bashya magachano gita gavono देवाचे उतर वाचून नियाळून सम्याचे आराधन आम्ही केले. जेजूच्या नावाक आम्ही आराधन केले. देवा बापाक आम्ही आराधन केले. त्या तिसऱ्या व्यक्तीक पवित्र आत्म्याक आम्ही आराधन केले. ह्या वेळार सम्याच्या हजरी आम्ही आसाव उपकारी मनाचे आम्ही जावया. सक्रमेंताच्या आराधनांत आम्ही वेळ करशीत आसतना सम्यान केल्लें बरें पोन उगडास काडया. ताका आमी अर्गां दिवया. ताज्या नांवाक आमी स्तुती करया. कित्याक वर्ती महत् कार्यां आमच्या जिवितांत सम्यान केल्यांत. तुमची जबाब अर्गा आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. जिविताचें धेने आमकां दिवन आमचो जीव सांबाळल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमच्या सोडवणेक जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारी एक धेने कशे ह्या संवसारी आयिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. देवाचो पवित्र आत्मो आमचो बुजवणदार आनी आमचो सांबाळणार जावन आमकां फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमच्या कुटुंबाचेर वतल्या सर्व बेसावां खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. ह्या संवसारांत आमचे जिवीत जियेत आसतना कितें सकट गरज आसा तें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमच्या बुकेक खाण आनी पियोंक उदक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमच्या आत्मीक जिवितांत भावार्थाचें धेने दिवन आमकां बळवंत केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमी पातकांत पडटा आसतना तुजी वर्ती काकूळट दाखोवन पातकांचे बक्षाने दिवन आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमकां भलायकेचे देणे दिवन सर्व पिडे शिड्यांतले गुण केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमच्या खालसा मनांत तुजें समाधान तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेसो. आमच्या जिवितांत निराश आसतना भरवशाच्या धेन्यान आमकां मुखार वचूंक धैर्य दिल्ल्या खातीर
खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस आमी एक सुरीन बगार एक फिरगस कुटाम जावन ह्या पवित्र सभेंत सक्रिय रितीन सांगातपणांत चियोंगो आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस आमकां आमच्या काळजांत तुजे संतोषाचें देणें वतल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस हर एक पोटी तुजे उतर वाचता आसतना तुज्या उतरान ज्या दैवीक उतराच्या उसवाडान चलोवंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस आमचे देण दिल्ल्या जायत्या देण्या मुखांतर हेरांच्या जिवितांत बरें करूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमची सडवण केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस सर्व अपायांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवारल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस नवे वर्स नव्या भरवशान आरंभ करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस आमी हर एक पटी उसारली मागणी देसावा आयकोन आमच्या जिवितांत बेसावा वतल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस आमी हाती धरली सर्व योजना शबितायन पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस फाटल्या सगळ्या वर्सां आमकां अपायानवरांतले निवारून आमचो जीव सुरक्षीत सांबाळल्या खातीर अर्गानी होगळा तुका समयांजीस जायतें बरेंपण समयान आमच्या जिवितांत केल्लें आसा थोड्या उपकारांक आमी अर्गां दिली आनी जायते उपकार आमच्या काळजा मनांत आसात एवकारिसांतल्या समयात आमी उपकारी मनाची जावया समयाक आमी अर्गां दिवया अर्गां गीत जावन देवाक आमी आमचो उपकार बावडया उबी रावया अर्गां गीत आमी गावया पान संको 50 50 अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताळया पेटया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावान महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडोय अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावान महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडोया सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां तेका तुमी ताची विस्मितां महिमा गसतात ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां तेका तुमी ताची विस्मितां महिमा गसतात ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावान महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडोया स्वर्ग संसार ताणें रचला कानाचे उणाण आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिणेंत ताणें सांबाळला स्वर्ग संसार ताणें रचला कानाचे उणाण आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिणेंत ताणें सांबाळला अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावान महिमा दिवया
ताचे समोर आम्ही सरपटूया. सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला. सदा विश्वासी तो उरला. काल तो सावण तो चियेला. सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला. सदा विश्वासी तो उरला. काल तो सावण तो चियेला. अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करूया. ताका नावार महिमा दिव्या. ताचे समोर आम्ही सरपडूया. अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या. ताच्या नावाची स्तुती करूया. ताका नावार महिमा दिव्या. ताचे समोर आम्ही सरपडूया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा तुका सम्या स्तुती तुका सम्या. जय जय तुका सम्या वगळसितां तुका प्रणितां तुका नावातां तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. सर्वेस पर तुमचे सोय असो. तुमचे सोय असो. मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नजरेत तावन आयलो आनी जोर्दान न्हंयत जुआवलाकचे ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी ताचेर देंवोन येतलो तो ताणें देखलो. सांगत आस तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगा आसो. तूं म्हाका मानवालाय. हो एक ताळोय मळबात आवन ताणें आयकलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्तान. देखून बसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुगाच्या भावनाने बहिणीनो येदोलो हांवें तुमचे लागीं सांगलें येवनच्या आयतारा जेजूच्या स्नानाची परब. जेजून जोर्दान न्हंयत जुआवलाकचे स्नान घेतलें. देखून आमी सगळ्यांनी स्नान घेतलां. हांगासर कोण आमी क्रिस्तांव आसांव हर एकलो पवित्र स्नान घेतलेलो वा घेतलेली. वय स्नान घेनासतना आमकां क्रिस्तांव भावार्थ मेळना वा क्रिस्तांव जावंक आमकां जायना. आमी जायते फावटी रेस्पेराक वेता आनी काजारा विशयान मस्त शर्माव आयकता. काजार सक्रामेंत कितें घालें म्हणून आमकां कळीत आसा. क्रिस्मस सक्रामेंत इगर्जेन जाता आसतना बिसायब येता कितें म्हणून थंयसर आमकां शर्मावार आयकोंक मेळटा. एक 2-3 वर्सां एक फावटी वा 4 वर्सां एक फावटी आमकां आयकोंक मेळटा. कुमसारीच्या विशयान आमकां जायतें आयकोंक मेळटा. कुमसाराक तयाराय आसतना रितीरे केल्ल्या वेळार आनी एवकारिस्ता विशयांत आमकां गरजेच्या घिसडीतच आमकां शिकोवन मेळटा. पूण जायते फावटी वो सुरविल्लो सक्रामेंत मुळावो सक्रामेंत आरंभ सक्रामेंत
पवित्र स्नान सक्रामेंत हाचे विशयांत आमकां जायते फावटी सारकी शिकोवण मेळना वा आमकां शर्मावार जावंक पुरो वा शिकोवणें जावंक पुरो आयकूंक मेळचें इल्लेशें उणें देखून आज जेजूच्या ह्या पवित्र स्नानाच्या फेस्ता संदर्भी ह्या सक्रामेंता विशयांत आमी इल्लोसो नियाळ करया. आमकां थोडी जाणवाय आसा, थोडी माहेत आसा, पूण इल्ले गुंडायेन ह्या सक्रामेंता विशयांत समजूंक प्रयत्न करया. तुमचे लागीं हांवें सवाल विचारलें जाल्यार पवित्र स्नानांत कितें सक्कड घडटा तुमकां थोड्यो जापी म्हणून कळीत आसात मू आसात आसा. थोडी जापी खंयचे पुरा. पयली जाप कितें घडटा पवित्र स्नानांत? कितें घडटा? कांय घडना गी. कितें घडटा सांगा. व्हेरी गुड. सैमाच्या पदाक धुवन वेता. सैमाच्या पदाक मात्र गी. आतां आमी सडावो जावन एका बाळशाक पयस स्नान दिता. त्या भुरग्यांक थंय पदाक ना तें आसा जाल्यार सैमाच्या पदाक म्हळ्यार मूळ पदाक धांवन धांवन देंवन आयलेले. पूण एकलो मनीस 50 वर्सां प्रायर जेजूची शिकोवन आयकून देवाचें उतर वाचून आपणाक एक क्रिस्तांव जावया म्हूण बगलें. ताका पवित्र स्नान घेतलो. ताणें कुमसार जावची गरज आसा गी? त्या देवावर एक पदाक केल्ल्याक आसा गी? आसा? नांव आसा? ना. त्या देवावर केल्ल्या पदकाक ताचे उपरांत जाय. वरा पवित्र स्नान संस्कार केवल सैमाच्या पदाक मात्र न्हय, बगार ते देवावर एक. म्हळ्यार जर एकलो जानेवारी 1 पवित्र स्नान काण घेता, डिसेंबर 31 म्हणसर ताच्या जिवितांत ताणें कसलेंय पदाक आदारला जाल्यार ते सगळे पदाक धुवन वेता. देखून सतमंत मागण्यांत कितें म्हणटा आमी? पदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा. एकच पवित्र स्नान, दोन नात. देखून पवित्र स्नान काण गेल्या उपरांत केल्ल्या पदका खातीर कुमसार असो एक्सटेन्शन. कुमसार सक्रामेंत एक्सटेन्शन. देखून वरा कुमसार पवित्र सक्रामेंत केवल सैमाच्या पदाक मात्र धुवन काडटा न्हय, पण सगळीं पदकां धुवन काडटा. पूण आमी आमच्या समुदायांत आमी येदोलस भावार्थ स्वीकार केल्ली. भुरग्याक पवित्र स्नान दिता देखून त्या भुरग्यातय सैमाच्या पदाक मात्र आसा म्हणल्या खातीर आमी ते आमच्या भाशेंत चलते रायला. पूण एकलो आनी एका धर्म असो आमच्या धर्माक येताना ताणें कसलेय पदाक कसलेय महापदाक आदारना सांग पुरो सगळीं पदकां ताजी धुवन वेतात. देखून पयलें व्हडलें बेसांव मेळचें आमकां पदकां धांवन बॉक्सांनी. दुसरें कितें मेळटा तें मात्र गी आमी देवाची भुरगीं जाता. आमी देवाची भुरगीं जाता. आमी दुसरे फावटी जल्मात हांव देखून निकोदेमान विचारलें जेजू लागीं परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें? परत्यान हांवेच्या कुसो कुसूंक जाता गी विचारलें. जेजू म्हणटा आत्म्यान जल्मलेली तशें न्हय. देखून आमी एक फावटी आवयच्या कुसवात हांव जल्मात हांव तो संवसारी जल्म. पूण पवित्र स्नानांत आमकां नवो जल्म मेळटा, न्यू बर्थ. देखून आमी देवाची भुरगीं जाता. तिसऱ्यान नवें जिवीत मेळटा. नव्यान जल्मोवचें म्हळ्यार न्यू लायफ, कृपेचें जिवीत. देखून पवित्र स्नानांत आमचें थंय देवाची कृपा वाळटा. देखून देवाची कृपा निरंतर. चवथ्यान आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अपूर्बायन म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे आमी सांदे. एक कूड सबार सांदे. देखून आमकां एकामेकाक संबंध आसा. आमी एकामेकाक ओळख नासलेली मनशां न्हय. हर एकलो पवित्र स्नान घेतलेलो जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो. देखून आमकां एकामेकाक संबंध आसा. एकामेकाक गरजेक पावोवंक आसा. एकामेकाच्या कश्टांक समाधान करूंक आसा. कित्याक सांत पावल म्हणटा कुडीचो एक सांदो अस्कस जालो जाल्यार सगळी कूड कश्टाता. सगळी कूड कश्टाता. एका कुडीच्या बागाक हार मारली जाल्यार तो बाग मात्र कश्टाना. सगळी कूड कश्टाता. देखून आमी पवित्र स्नान घेतलेली जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता. आनी ताचे मुंदरलो भाग पवित्र सभेचे सांदे जाता. वी बिकम द मेंबर्स ऑफ द चर्च.
हांव आत्तूर फिरगेजेचो, हांव शिरवा फिरगेजेचो, हांव कारकोळ फिरगेजेचो, हांव मिलार फिरगेजेचो म्हणाजे जाल्यार त्या फिरगेजेंत हांव सांदो जायचे जाल्यार म्हाका पवित्र स्नान घेवंक आसा. पवित्र स्नान घेनासतना हांव ह्या फिरगेचो सांदो जावंक जायना. देखून पवित्र सभाचो सांदो जायचे जाल्यार हांवें पवित्र स्नान घेवंक आसा. सांगात आस पवित्र स्नान घेता आसतना आमकां मिसांव मेळटा. ह्या जागी मिसांव सक्रामेंत भेटोवंक. देखून पळया की तुमच्या भुरग्यांक पयलो कुंभार आसल्यार पत्रान पयलें सारचें घालें. आशेंत खंय आसा? आशेंत कित्याक विचारचो? थंयसर पळोवंक पवित्र स्नान मेळ्ळा गी. कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान मेळनासतना खंयचो दुसरो सक्रामेंत दिवंक जायना. देखून पवित्र सक्रामेंत पवित्र स्नान दिल्या करीत आमकां दुसरो खंयचोय सक्रामेंत घेवंक जायना. देखून ह्या जागी मिसांव म्हळ्यार सक्रामेंताचें मिसांव. जेराल ह्या जाग म्हूण म्हणटा. खंयचोय सक्रामेंत तुमी जोडीचे जाल्यार पयल्यान आमी पवित्र स्नान घेवंक आसा. देखून ह्या जागी मिसांव म्हळ्यार सक्रामेंतांत वांटेली जावचें, एवकारिस्तांत आनी इतर सक्रामेंतांत. दुसरें प्रवादीक मिसांव. देवाचें उतर वाचचें, परगट करचें आनी तें जियेवचें. ते प्रवाद्यांनी देवाचें उतर परगट केलें. आनी तिसऱ्यान रायाळ मिसांव, रॉयल मिशन. एका रायान एका मिनिस्टरान आसचें सेवा करचे खातीर, अधिकार चलोवचे खातीर न्हय. देखून पवित्र स्नानांत आमकां सेवा करचें मिसांव दिलां. हे आमकां कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवन जेराल रितीन आमकां शिकयता पवित्र स्नान घेतलेले वरवीं कितें सकट आमकां लाभता म्हणून. आनी इल्ले गुंडायेन आमी पळयता जाल्यार मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत पवित्र स्नान घेतलेल्या एका मनशाक देवाचें देणें जावन कितें लाभता म्हणलें आमी नियाळया. 6 बेसांवां, 6 ब्लेसिंग्स पवित्र स्नानाचो सक्रामेंत आमकां दिता. खंयचे पुरो आमी वाचया. पयल्यान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र, पयलो अवस्वर, 3री वळ. एका पवित्र स्नान घेतलेल्या मनशाक देव कितें इनाम दिता पळया की. अपुर्बाचें देवाचें उतर. हसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितें म्हणटा देवाचें उतर? हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, देव बाप, क्रिस्ता सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत. तो एकवट खंयसर घडटा? पवित्र स्नानांत. आमी म्हळें आमी पवित्र स्नानांत क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता. म्हळ्यार म्हजो हात म्हज्या कुडीचो भाग वांटे केल्यार जालें, मुक्तेलें. तशेंच हांव पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो जाता. थंयसर एकवट घडटा. जेजून म्हणलें हांव दाखवाल तुमी फांटे. थंयसर एकवट घडला. देखून देवाचें उतर म्हणटा त्या पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्ता सोवे आमकां एकवट घडला. त्या एकवटा वरवीं कितें आमकां ब्लेसिंग्स? देवाचें उतर म्हणटा सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचेर वतून ताणें आमकां बेसावांनी भरल्यांत. आनी वत्ता न्हय, वतल्यांत. म्हळ्यार तुज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा कितें सकड बेसांवां आसात सर्गार ती तुका ऑलरेडी वतून जाल्यांत. कलेक आमचे बेसांवाचें जिवीत पळया की. पवित्र स्नान म्हळ्यार तितलो एक विशेष सक्रामेंत. कितें सकड आमकां जाय ह्या संवसारांत देवाक खाल जावन सर्गाक फावो जाल्लें जिवीत जियोंक कितें सकड जाय ती सगळी कृपा देणी देवान आमचेर वतल्या. देखून ताच्या फर्स्ट ब्लेसिंग देवान आमकां दिल्यांत. देखून म्हाकाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते फावटीक चिंतून बसचें हांव काल्याक उपकार न्हय, म्हजें थंय कांय बरें ना, हांव निराशी, हांव सलवल्लो. आमी कितेंकच चिंतूंक नजो. कित्याक आमकां सकडांक पवित्र स्नान मेळ्ळा. आनी ह्या पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्ता थंय एकवट घडला. देवाचो पवित्र आत्मा आमची थंय वस्ती करता. सर्गींची सर्व बेसांवां, आशिर्वादां, आत्मीक देणी आमचे थंय आसात. आमचें काम कालें तें उस्तून काडीचें. कितें जाता जायते फावटी घरा उजो पयलें बुराक उजनांत आमी पेटयतल्या उजो. मस्त वेळ ताका थंय सोडलें जाल्यार तो गोबर म्हणून आसता. इल्लोसून पुंगागी परत्यान इंगलो परजळटा. तसोच सोडलो जाल्यार तो गोबर मांडून 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 तो जळतो इंगलो
मरता आनी इंगलो जाता काळो इंगलो जाता. जायते फावटी ही आत्मीक देणी आमचे भितर आसली ते जळतो इंगलो आसलो काळो इंगलो जाला. कित्याक ताजे वयर जायतो गोबर मांडला, गोबर आयला आनी तो आमी फुंकून काडूंक ना, तसोच सोडला. देखून तो इंगलो मोराना उडासो रा भाव भयणी. देवान दिल्लो जळतो इंगलो तो पवित्र आत्मो केदींकच मोराना. आमी ते परत परत फुंकून आमी जळतो पेटोवचे बरी करूंक जाय. आनी ह्या वेळार देवाचे देणे आमचे थंय बरें जळटा. सर्गींची देणी आमचे थंय दिसून येतात. जे देणे म्हाका दिला ते देणे वर्त्या रितीन परगट करूं म्हाका साथ जाता. देखून भाव भयणीनो, पयलें देणे देवान आमकां दिल्लें पवित्र स्नानांत आमकां सर्गींची देणी आमचे वयर वतल्यांत. दुसरें बेसांव एफेसकारांचे पत्र 13वो अवस्वर, एफेसकारांक बरयलें पत्र 2रो अवस्वर 13वी वळ. सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडलेली सुवार्ता तुमी आयकली. अशें आयकून क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वेळी भासावण्याच्या उतरासरी पवित्र आत्मो तुमचेर मोर मारून तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. दुसरे बेसांव तुमचे वयर एक सील घाल्या. तुमी गल्फा कडेन गेल्यात आनी गल्फाक वयताना पासपोर्टाचेर सील पडटा. तुमी दुबय गेल्यार दुबयची सील, इस्रायल गेल्यार इस्रायलाची सील, अमेरिका गेल्यार अमेरिकाची सील. आनी ती सील कितें सांगता म्हळ्यार तुमी ह्या गांवांक पावल्यात. आनी ती सील अशें जावन अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटाची सील, ती इंडियाची जाल्यार इंडियाच्या प्रेसिडेंटाची सील ताका रिप्रेझेंट करता. आमकां पवित्र स्नानांत आमचे वयर एक मोर मारल्या, एक सील घाल्या. आनी ती मोर इंग्लिशान ताका इनडेलिबल मार्क म्हणटात. इनडेलिबल म्हळ्यार माजवंक जायना तसली, माजवंक जायना तसली. देखून आसो रा भाव भयणींनी, एक फावटी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तुमचेर ती सील घाल्या, ती कोणेय कितेंय केल्यार काडूंक जायना. तुमकां एक सवाल विचारता. जर एकलो क्रिस्तांव आसा, ताच्या जिवितांत वाट चुकोवन तो गेलो आनी एक दीस तो अन्य धर्मा गेलो. म्हाका क्रिस्तांव भावार्थ नाका, हे पुरा सोमाना, तुमी करचे सोमाना, म्हाका आनी एक धर्म जाय म्हूण आनी एका धर्मा गेलो म्हूण चिंतया. थोडी वर्सां थंयसर जियेलो वेचीक पुता बरी. आनी थंयसर जिवन ताका भोगलें, हांवें सूख केली, जेजून म्हाका मोगान पळयलें, बेसांवांक घाल्ली. पूण सोमेतान हांव पयस गेलो, हांव आतां फाटीं येता वेचीक पुता बरी. आनी तो पाद्रा लागीं येता, फादर हांव पयलें क्रिस्तांव आहलो, आतां हांव दुसऱ्या धर्मांत आसा, इतलीं वर्सां जियेलो, हांव आतां फाटीं येवंक जाय. म्हणजे सवाल तुमकां, आतां फाटीं येतना ताका परत्यान पवित्रान दिजे गी, दिजे गी नाका गी, गरज आसा? आं, व्हेरी गूड, गरज ना. तर कितें गरजेता न्ही? एक बरें कुंसार जायचें. आनी दुसऱ्यान सतमंतां मागणें आलतारी मुखार ताणें म्हणाचें. एकाच देवाक सत म्हणटा, ताच्या पुताक सत म्हणटा, पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, कातोलीक पयशेक म्हणटा, पथकांच्या बक्षना खातीर पयस आसा म्हूण पत म्हणटा, पथकांच्या बक्षना खातीर म्हणटा, संदा भक्ताक सत म्हणटा, आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनाक सत म्हणटा, ससनाच्या जिविताक सत म्हणटा. देखून तितलें जालें म्हळ्यार तो पाटी आपल्या मेळीक आयलो. देखून सोरा भाव भयणीनो, एक फावटी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो खंयी वचून दी, तो पवित्र स्नानाची मोर ताचे थंय आसा. पवित्र आत्म्याची मोर म्हळ्यार पवित्र आत्मो ताचे थंय आसा. देखून दुसरे बेसांव आमी सकड मोर मारलेली, उगडापण ग्रंथांत तेंच म्हणटा, जमलेलो एकवट भाग्यवंत जमो, मोर मारलेली, शेळयेच्या रक्तान तांचेर मोर मारल्या म्हणटा देवाचें उतर. म्हळ्यार विंचून काडलेली परसा, देवान विंचून काडलेली परसा. देखून आमच्या वयर एक मोर आसा, पवित्र आत्म्याची मोर. देखून जायते फावटी आमकां मे आसा, देवचाराचे मे, सैतानाचे मे. आमकां बेसची गरज ना, आमकां बेसची गरज ना. कित्याक आमचेर मोर मारल्या. संवसारांत अमेरिकाचो पासपोर्ट बारी पावरफूल. अमेरिकाचो पासपोर्ट आसल्या का मनशाक कोणेंय कांय करूंक जायना. तितले पावरफूल पासपोर्ट, वन ऑफ द पावरफूल पासपोर्ट्स. त्या सिटीजनाक अठराशी ट्रीट करूंक जायना. इमिडिएटली अमेरिकात न्हू एन्क्वायरी येता. मुखाच्या भाव भयणीनो, आमकां अमेरिकाची पासपोर्टाची गरज ना. आमकां पवित्र आत्म्याची मोर मारलेली मनशां आमी. आनी पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय वावर करता आसतना आमी कसल्याय वायट सक्तेक भियोवची गरज ना.
खंयचीय वायट सकत आमचे ते वावर करूंक जायना कित्याक तो पवित्र आत्मो आमचे ते वस्ती करता. देखून दुसरे बेसांव आसा आमकां पवित्र आत्म्याची मोर मारल्या. तिसऱ्यान म्हाकाच्या भाव भयणीनो पवित्र सणाच्या संस्कारा वरवीं जेजू क्रिस्त आमचे ते जियेता. जो हांव सवांजेल 6 स्वर 50 आनी 6 जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे दें जियेता आनी हांव ताचे दें जियेता. पळया कितलें बरें उतर. जो कोण म्हजें मांस खाता तो म्हजे दें जियेता आनी हांव ताचे दें जियेता. तें समजोचें पळया कितले गूंड अर्थ आसा. आमी जेजू कुमगार रुपी सेवता जिबेर सेवता आमच्या काळजाक येता. आमकां समजता जेजू आमच्या काळजाक आयलो. तितलें मात्र न्हय. जेजू म्हणटा हांव ताजे दें जियेता आनी तो म्हजे दें जियेता. म्हळ्यार थंयसर संपूर्ण एकवट घडटा. आमी जेजू दें जेजू आमचे दें. बुवा पोरबायाचे एक मिस्टीक घडीत एक हाव झाप थंयसर घडटा. पवित्र स्नानांत आमकां मेळचें वर्तें देणें आमी जेजू दें एकवटता. आमकां आनी सोम्याक वेगळी करूंक जायना. देखून सांव पावलूक तें समजल्लें. तो म्हणालो कोणेंच म्हाका क्रिस्ताच्या मोगांतान वेगळी करूंक जायना. तो त्या मोगांत त्या मोगाच्या गुंडायेंत जियेलो. तो म्हणालो नोबडी कॅन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट. आमकां कोणेंच जेजू क्रिस्ताच्या मोगांतान वेगळी करूंक जायना कित्याक जेजूच्या पवित्र काळजा भितर आमी जियेता. तो जेजू आमचे थंय आसा आनी आमी जेजू थंय आसा. देखून पळया की कोणी ना म्हणलें आमच्या जिवितांत ना. केदींच आमी म्हणूंक नजो म्हजी म्हणली कोणी ना. म्हजो म्हणलो जेजू आसा आनी हांव जेजू थंय आसा. देखून तो म्हाका सांबाळटा तो म्हाका कुरपेन भरता. हे जावन आसा तिसरे बेसांव जेजू क्रिस्ताच्या मेळींत एकवटांत हांव जियेता. चवथे बेसांव पवित्र स्नान घेतलेल्या एका मनशाक मागणें करूंक शिकोवची गरज ना. कित्याक ताका मागणें करूंक कळीत नातल्यारी मागणें करूंक पवित्र आत्मोच शिकयता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 स्वर 20 आनी 6 आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कुठं वरा भाव भयणीनो हे उतर कितें आलाय. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 स्वर 20 आनी 6 आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो पवित्र आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्यार उतरांनी उसारूंक जायना. तो आत्मोस आपणा खातीर हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. पळया गी थोडे फावटी कशें मागचें कितें मागचें म्हूण कळीत नातल्या वेळार दिंबी घाला दोळे धांपा हात सोडा तुमकां समर्पिया. पळया गी थोडो वेळ जाता आसतना तुमचे इतल्याकच तुमच्या काळजांत जावन मागणी उपसातात. तेच देवाचें उतर म्हणटा आमी कशें मागचें म्हूण आमकां कळीत नातलेल्या वेळार आत्मोस हस्कारांनी सुस्कारांनी आमच्या खातीर मागता. कितलें अपुरबाचें. देखून जरे फावटी थोड्यांनी म्हणचें फादर मागणें करूंक मोन येना. फादर मागणें करूंक इंट्रस्ट येना. फादर हांवें ताका विचारचें तूं मागणें म्हळ्यार कितें समजताय. तांचो सांगचे उद्देश इतलोच म्हळ्यार बुकांतली मागणी सालती मागणी तेर्स तें म्हणूंक बोर जाता. कितें म्हळ्यार ती तोंडपाटली मागणी. हांवें ताका विचारचें बाबा भयणी सारकें समजलें म्हाका थोडे फावटी बुकांतली मागणी म्हणूंक बोर जाता. तुवें दुसरें मागणें ट्राय केला गी. तूं इगर्जेक वचून सक्रामेता मुखार बसून गोत बस. तुज्या मदीं कितें येता तें सांग. तुका राग येता तेंय सांग. तुका बेजार जाता तेंय सांग. तुका जेजूक जोर करूंक जाय गाळी सांगूंक जाय तेंय सांग. जेरेमिया प्रवाद्यान तेंच केल्लें. जेरेमिया प्रवाद्याक मस्त कश्ट येतना तो देवा लागीं जोर करता. देवा लागीं म्हणटा तुवें म्हाका मोस केलोय म्हणटा. एका मोग करणाऱ्यान ताच्या मोग करना चलयेक मोस करना उरले बरी तुवें म्हाका मोस केलोय म्हाका आनी आपय नाका हांव म्हजे इतल्याकच रावता. जेरेमिया प्रवाद्याचें मागणें पवित्र पुस्तक शिकयता कशें मागणें करीचें म्हणून. म्हळ्यार आमी थोडे फावटी मागणें करूंक आमकां आळसाय वय पूण दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन मागोवंक शिकोवंक जाय. बुकांतली मात्र मागणी न्हय. आमच्या इतल्याकच काळजांत जावन आमी भोंवती जाय आमची भोगनां जेजू मुखार तेंय एक मागणें. आनी तेंच म्हणटा देवाचें उतर आमकां मागोवंक कळीत नातल्या वेळार आत्मोस आमचे खातीर विनंती करता आनी आमकां मागोवंक शिकयता.
आनी पंचव्यान आमकां जेजू आमचे खातीर मागता. मत्तेवाचो वांजेल 20:6 जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या मोळ्याक घेवन पावलो. ते तांकां म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय वचून पेल्यान मागणें करता. पळया की जेजूक समजल्लें, आपोस्तल अस्कस जाल्ले, न्हिदेन पिकल्ले, तांकां मागणें करूंक ते कश्ट आसात. जेजू म्हणटा, तुमी टेन्शन करनाकात, हांव वचून मागणें करता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 12वें वळ अवसर 1 वळ. कुपान वेडो गेल्ले बरे, भावार्थाच्या इतल्या सक्कट आनी आमचे बद्दल वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी खान उडया आनी आमकां रेवड गेल्ल्या पातकांत सुटोवन धांवंक आसली वाट ती रासानेन धांवया. त्या पातकांचें तें वजन कितें आसा, तें मोड कितें आसा, तें सोमी काडून उडयता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अवसर 30 आनी 5 वळ. क्रिस्त जेजू जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे बसो तो विनंती करता. पळया गे, आमच्या मदें असो मध्यस्थ जेजू क्रिस्त बापा आनी आमच्या मदें जेजू क्रिस्त मध्यस्थ जावन आमचे खातीर मागता. आनी विशेष जावन आमच्या जिवितांत थाळणी आयलेल्या वेळार देखून सिमांव बेद्रोगो जेजून म्हणलेली उतरां लुकास वांजेल 22 अध्याय 33 वाक्या. सिमांव सिमांव पळय, गोव साळणीर घालून रळुले बरी तुमकां सक्कटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला, पूण तुजो भावार्थ दंडाला जावंक हांवें तुजे पसत मागणें केला. गेत्सेमनी मळ्यांत हांवें तुजे पसत मागणें केला म्हणटा जेजू. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एका भावार्थ्या खातीर जेजू बापा लागीं निरंतरी मागता आमचो मध्यस्थ जावन तें आमकां आनीक देणें, 4थें देणें आनी 5वें देणें आमकां थंयसर मेळचें. आमचे खातीर जेजू मागता, पवित्र आत्मा मागता, मात्र न्हय सांता भक्ताचो जमो आमचे खातीर मागता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले देवाचे उतर आमी आतां वाचले. आमी ह्या संवसारी एक कातोलीक जावन जियेतना हांव एक सुरो न्हय, आमकां संबंध आसा. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आखेर जायना. आमचे दावन फुडें गेल्ली, जैते वोन जाल्ली, सांत भक्त जाल्ली, सरकार आमचे खातीर विनंती करता. देखून संता भक्ताक आमी कित्याक मान करचो, कित्याक ती बरी जिणी जियोन देवाच्या महिमेक पात्र जाल्यान ती सरकार आसात आनी आमचे खातीर विनंती करतात. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सगळीं बेसांवां आमकां पवित्राच्या संस्कारांत मेळटात. पयल्यान हांवें म्हळें सर्गीची सर्व बेसांवां आमचेर वतल्यांत. दुसऱ्यान आमकां आमचेर मोर मारल्या, सील घाल्या आनी ती सील कदींकच माजोवंक जायना तसली. तिसऱ्यान पवित्र आत्मो आमचे खातीर आमचे अस्कत कायन मागता. चवथ्यान जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मध्यस्थ जावन मागता आनी 5व्यान संता भक्ताचो जमो आमचे खातीर मागता. ही 5 बेसांवां विशेष जावन पवित्राच्या संस्कारांत आमकां मेळ्ळ्यांत. देखून आमी विशेष जावन देवाक अर्घा दिवंक जाय. हे भावार्थाचे देणें आमकां मेळ्ळा. देखून एक क्रिस्तांव जावन जियोवचे भाग आमकां मेळ्ळा. देखून तो पवित्र आत्मो पवित्रानंद आमचेर देवून आयलेलो परत आमचेर देवून येवं दी म्हण मागया. विशेष जावन ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. उबी रावया आनी विशेष जावन थोडो वेळ पवित्र आत्म्याचो येण्या खातीर आमी मागया. तो पवित्र आत्मा आमचेर देवून येवं दी, आमकां कृपेन बरोवन दी, आमकां आशिर्वादान बरोवन दी म्हण मागया. आमी दोळे धांपया, हात जोडया. विशेष जावन हांव पवित्र आत्म्या खातीर मागता आसतना तुमचो हात तुमच्या खालसाचेर दवरा, दोळे धांपा आनी विशेष जावन पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत आमकां पवित्र केल्लो क्रिस्मसाच्या दिसा परत परत्यान आमचेर देवून आयलेलो तसो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी, आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण आमी मागया. मोगळा पवित्र आत्म्या, तुका जाव मान, आराधन, महिमा. तूं जावन आसाय देवाचो तिसरो सण. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या काळजांत तूं भर. तुज्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत भेटय. जशें पवित्र स्नानांत आमी तुका स्विकार केल्लो पयले बोटी,
तशेंच आज तुका परत स्वीकार करूंक आशें येता पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये जशें जॉर्दान न्हंयत मोळा बुकतेन जालें पवित्र आत्मो देवण आयलो आनी पवित्र आत्म्यान जेजूक तो भरलो मोगला पवित्र आत्म्या आज आमचेर देवण ये संवसाराचें रूप तूं नवें कर आमची अस्मिताय जावन आसा देवाची मोगाळ भुरगीं देवाची मोगाची भुरगीं जावन परत वाडोवंक आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या तूं जावन आसा बुजवणदार जो आमच्या वांजेलान 14 अवस्वरान 20 आनी 6 सोम्याची सुपुत्रा हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो तुमकां कितें उलय जाय म्हूण शिकयतलो तो तुमचे बँक हाडून उडयतलो तो तुमचे आंखांत खान उडयतलो पवित्र आत्म्या भर आमच्या काळजान भर आमच्या मनांत आसली बियाची भगनां बियाची खाली मोडां हाडून उडय तुजो ताळो आयकूंक आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या हे सत जाणां जावंक आमकां आदार दी कोरिंथकारांक बरयल्या पत्र 1 अवस्वर 6 अवस्वर 19 वाक्यांत आमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची तेंपलां ह्या आराधना वेळार तुका आमी उलो मारता आसतना आमी सगळीं तुजी तेंपलां म्हणलें जाणां जावंक आमकां आदार दी आमचो भावार्थ घट कर जेजू क्रिस्ताचे खरें शिस्त जावन जियोंक आमचे जिवीत समर्पण करूंक आमकां आदार दी पवित्र आत्म्या इसाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें उतर जें आमी वाचलें जेसेच्या कमऱ्याक एक फांटो फुटतलो आनी पवित्र आत्मो ताचेर वस्ती करतलो तो आत्मो जाणवा येसो तो आत्मो समजून येसो तो आत्मो धैर्यादीक आत्मो जाणवा येसो आत्मो देवबिरांदीचो आत्मो तो आत्मो आमचेर देवण येवं दी आमकां जाणवायेन बरोवन दी सत्तेन बरोवन दी कृपेन बरोवन दी पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये आतां आमी उबी करया आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर उलो मारून हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये आमकां तुज्या कृपेन बर आमकां तुज्या सत्तेन बर हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये आमकां तुज्या आशीर्वादान बर हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी आमकां बर तुजी फळां जावन आसात मोग संतोष समाधान दयाळाय बरेपण विश्वासी म्हणून असल्या धैर्याने आमकां बर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया रोमाकारांक बरयल्या पत्र 8 अवस्वर 11 वळ जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांचो जिवंत केल्लो तो आत्मो जर आमचे थंय येता तो आमकां जिवंत करता आमकां जिवितान भरता पवित्र आत्म्या जेजूक जिवंत केल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी गीत गावया पवित्र आत्म्याक आमी आराधना करया पान संको 103 103 पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या का सांगे देवोनो ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या का सांगे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या
예수의 암자갈상에 백이오너의 대왕 백이수의 대왕 암자갈상에 시나이 포로다체 대원도 아이로 시나이 포로다체 대원도 아이로 암치탄 마공께 대와 암자갈상에 예수의 대왕 암자갈상에 대원의 대왕 예수의 대왕 암자갈상에 두자 되냐니 암감을 본다 두자 되냐니 암감을 본다 सैताना चे सक्त सोड तुझ्या सखेन सैतानाचे सक्त सोड तुझ्या सखेन पवित्र मोगल पवित्र देवा 백인수의 대왕 암자갈상에 대원의 대왕 백인수의 대왕 암자갈상에 비례자베라 비례자베라 그스탄 자가라 이래자외라 그스탄 자가라 शांति समाधान कालाबोर बुनकर पवित्र शांति समाधान कालाबोर पवित्र मोगल पवित्र 대원의 대왕 백인수의 대왕 암자갈상에 대원의 대왕 백인수의 대왕 암자갈상에 할렐루야 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 대원의 대왕 대원의
Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो आमका कोणाक जाता आमच्या कडेन तिमी घालया या आराधनाच्या क्रेच्या हंदाक आमी येवन पावल्या सोम्याच्या नावाक आमी स्तुती गायली ताची सडवण आमी अनुभव केली देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत केलो आमचे जिवीत ताच्या बेसावांनी भर म्हूण आमी मागलें ताच्या देण्यांनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तसो पवित्र आत्मो आमकां भरून दी म्हूण आमी मागलें आनी जावन ह्या पोंदाळाक आमी येता आसतना देवाचें आराधन करूंक सम्याक स्तुती गावंक आमी येता आसतना जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगा येता जायते इरादे जायते देसाव आमी घेवन आयल्या हो जावन आसा वेळ भोव पवित्र वेळ ह्या वेळार आमकां आमी समर्पण दिवया कितें सकट आमचे लागीं आसा आमचे वजन आमची बेजाराय आमची निराशा आमचे खंत कांत सगळें आमी पेटोवन दिवया पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता थोडे जण एका आरे घराक उखलून जेजूशी हाडले आनी जेजून त्या उखलून हाडलेल्यांचो भावार्थ पळोवन आरे घराक म्हळें देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा कोणे उखलून हाडलें तांचो भावार्थ सोम्यान पळयलो कोणाक उखलून हाडलें ताचो भावार्थ सोम्यान पळोवंक ना मुखार जाणें उखलून हाडलें तांचो भावार्थ सोम्यान पळयलो आनी आरे घराक सोम्यान म्हळें तुजी बातकां तुका भोगसली मोगाच्या भाव भयण्यो आमी हांगासर येता आसतना खाली हातांनी येवंक ना बगार जायत्यांक आमी उखलून हाडलां जावं पुरो आमची सुकुटुंबाची मनशां आमची मोगाची मनशां आमचे पिडेस्त भाव भयणी आमचे गरजो हे सगळे आमी उखलून हाडल्या पूण आज देवाचें उतर म्हणटा तुजें वजें तुज्या खांद्यार दवरिनाका बगार हांगासर भेटय मातेवस वांजेल 11:25 वळ तुमी समेस्त कश्ट जाल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया म्हजे येजू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी घालत्या काळस आसो आनी म्हजे देह तुमकां अवश्य मेळटलो मोगाच्या भाव भयणीनो कश्टांत आमी आसाव निराशपणांत आसाव दुखांत आमी आसाव बेजारांत आसाव पूण खरो विशय आमकां मेळटा सोम्याच्या पांयांतली सोम्याच्या आसऱ्यांत आमकां मेळटा खरो आदार खरें धैर्य पवित्र आत्म्याच्या बुजवणेंत आमकां मेळटा खरी बुजवण खरें समाधान जेजू क्रिस्त सोडवून ह्या संवसाराक आयलो तो शांती खुवर म्हणटा देवाचें उतर इजा प्रवादीचो ग्रंथ तो शांती हाडून आयलोलो ह्या वेळार सोम्या लागीं मागया सोम्या म्हजें जिवीत शांतीन भर म्हजें जिवीत समाधानाचें कर तुज्या जल्मा वेळार बुडवाणी गायलेलें महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक देवाक मानवतल्या मनशाक संवसारी आमी बऱ्या मनाचे जाता देवाक मानवणशी येता ती शांती आमच्या काळजांत रास करतली पातकाक फाट करची येतना ती शांती आमच्या जिवितांत रास करतली सोम्या आमकां जाय तुजें समाधान आमकां जाय तुजी शांती आमकां जाय तुजो आसरो आमकां जाय तुजी बुजवण आमच्या सांगात रावोंक घे आमचें जिवीत तुज्या कृपेन भर आमचें जिवीत तुज्या बेसावांनी भर मोगळा सोम्या आमकांच आमी तुका भेटोवन दिता आमकां तुज्या कृपेन भर मोगळा सोम्या तुजें जू आमच्या खांदार घेवन तुज्या सांगात चलोवंक आमकां शिकय तुजें जू जावन आसा तुवेंच वयलो तो खुरीस त्या खुर्सा मळी आमचे कश्ट भेटोवन दितना आमच्या कश्टाक अर्थ मेळटा आमच्या कश्टाक नो उजवाड मेळटा आनी त्या उजवाडान चलोवंक आमी शकता ह्या वेळार मोगाळा सोम्या आमी भेटोवन दिता आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबांत जिवनचो हर एकलो व्यक्ती तशेंच जावन आमच्या कुटुंबांत आसली प्रायवंत मनशां पिडेंत आसलेली मनशां तांकां तूं सावकास लाभय तांकां कृपा दी तांकां धैर्य दी त्राण दी बळ दी तांच्या कश्टांत तांकां सावकासाय दी मोगाळा जेजू तांचे ग्राणे आयक तांकां आशिर्वादान बर
तुमची जबाब आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आम्ही मागता आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या संध्या खातीर आवय बापाय खातीर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर ताचो वावर ते करतात थोडे बरे गांवांत वावर करतात तर थोडे गांवांत कश्ट काडून वावर करतात कसलोय वावर जावं दी कृषीचो जावंक पुरो बिझनेस जावंक पुरो ऑफिसांत जावंक पुरो सरकारी काम जावंक पुरो वा व्हाईट कॉलर जॉब जावंक पुरो वा कृषीचो काम जावंक पुरो कसलोय तो वावर हर एक वावर पवित्र आमची हातां बोटां झरोवन दिसपट्टो ग्रास सोडूंक समयान आमकां विसला हो संसार बरो करूंक समयान आमकां विसला कुटुंबाच्या संध्यां खातीर विशेष जावन आवय बापाय खातीर ताचो वावर ताचें मिसांव कुटुंबाची जबाबदारी सगळें बऱ्यान करूंक बरी भलायकी मदीक समाधान आनी कुटुंबाच्या संध्यांक भुरग्यांक बरी देख दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या कृपेन विशेषरान भर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया कुटुंबांत आसली युवसना ह्या दिसांनी जायते लग्नाचे सक्रामेंत जावन आसात बरी गजाल संतोशाची गजाल आमचे कुटुंबांतले सांदे बरी सैरीक फावो जावन लग्न संस्कारांत एकवटान एका कुटुंबाची विताराम गेला फाटल्या दिसांनी आनी मुखल्या दिसांनी लग्न जावच्या हर एका जोड्या खातीर आमी मागया एक व्हरती जबाबदारी व्हरते मिसांव एक सक्रामेंत तो न्ही केवल 4 दिसांचे जिवीत आखेर पर्यंत सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत विश्वासी रावंक समयान विसरून काडलेली आलतारी मुखार दोगा साक्षे उजीर समेस्त देवपर्जे मुखार एकामेकाक तांणी भास दिल्ली आखेर पर्यंत कुटाम बांदून हाडूंक देवाच्या उतरा सरी जावन देवाच्या आदारान ह्या तांच्या आपोवण्याक फाळो दिवन हे कुटुंबाची जिवीत आराम केल्लें आसता ह्या सगळ्या नव्या खाजारी जोड्यांचेर समयाचे विशेष आशीर्वाद पडोवन दी सोडतोड करूंक बोगसूंक त्याग करूंक कालतेपणान जियोंक एकामेका गौरवान लेखूंक आनी एक बरें कुटाम भावार्थी कुटाम जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक महिमा हाडचे तसले कुटाम भुरग्यांनी सोपचे तसले कुटाम बांदून हाडूंक ह्या सर्व नव्या जोड्यांक काजार जाल्या समेस्तांक सोमी फावो करून दी म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया तशेंच जायत्यांक सैरीक मेळन आसतना कश्ट आसात एकसुरी आसात जायत्याचे काजार मोडचार आसात वेगळासार जावंचो आसा डायवोर्स जावंचो आसा माना भेद आसा मगला सुमिया ह्या सर्व कुटुंबाचेर तुजे आशीर्वाद घाल सैरीक मेळन आसतना कश्टाच्या युवजनांक बरी सैरीक फावो जावं दी तशेंच जावन वाट चुकोवन भावार्थ सांडून हेर धर्म संघात लग्न जावंक म्हण करच्या सांद्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल ज्या मदीं घुसवाड दी भावार्थ सांडिनासतना भावार्थांत विश्वासी रावंक आनी भावार्थी कुटुंब बांदून हाडूंक आनी वेगळासार हंताक पावच्या कुटुंबांक मदीं घुसवाड दी एकवटान परत जियोंक बोगसूंक सोडतोड करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यां खातीर आमची भुरगीं वाडोवन येता आसतना इस्कॉलाचे शिकावप जोडटा आसतना सांगात आस नैतीक मोलांनी दैवीक शेगुणांनी देवभिरांतीन क्रिस्ताच्या मोगान वाडोवंक आनी जेजूक साक्ष जावन जियोंक आमच्या कुटुंबांतली भुरगीं आमच्या कुटुंबाचो फुडार आमच्या भावार्थाचो फुडार आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो फुडार म्हणल्यार वळखून घेवंक आनी आमच्या भुरग्यांक व्हरती जबाबदारी दाखोवन देवभिरांतीन वाडोवंक आमकां कृपा दी आमच्या भुरग्यांक राखोवन वर सांबाळून वर जानवायन वर पवित्र आत्म्यान तांकां भर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया ह्या पुणतळाक आमी येता आसतना कितो इरादो घेवन हांव आयला ते सगळे आमी भेटोवन दिवया ह्या नव्या वर्सांत कितें एक योजन म्हज्या मतींत आसा एक नव्या कामाक हांव लागोंक चिंतला परगांवांक वचोंक हांवें चिंतला वा एक एग्जाम बरोवंक हांवें चिंतला एक बिझनेस सुरू करूंक चिंतला एक कृषी करूंक चिंतला आमच्या कुटुंबांत ह्या मुखल्या दिसांनी काजार घडोवंक आसा एक बरें फळें जावंक आसा सगळे आमी सुमयातले पांयाच्या पांयांतली भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबांत मुखल्या दिसांनी एका पिडेस्ताक सर्जरी जावची आसा एका चिकित्सा घेवची आसा सगळे आमी सुमयाक भेटोवन दिवया मगळा सुमया तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकना तुज्या नांवान आमी सगळे काम हाती धरता
मिसांव हाती धरता मगळा सोम्या तुझ्या पांयांतले आमी पेटोवन दिता तुझ्या कुरपेक आमी पेटोवन दिता पवित्र आत्म्या आमचेर देवण ये आमच्या सर्व योजनांचेर देवण ये ही सगळी आमची कामां तूं पवित्र कर सुरू केल्ल्या घडयेत हांव आखेर करता वरेग सगळ्या आमच्या कामांत तुजो आशिर्वाद घाल जर कोणी आमी घर बांदून आसा घर बांदूंक सुरू केला वा घर बांदूनच आसा सर अडकळीत हांव सोमी आमकां आनी वार आमी हाती धरले योजना शबितायन पोंदाक पावोंक अर्थीक अडकळीत हांव कामागाराच्या अडकळीत हांव सर संपन्मुला जायत्या जगत्या वेळार फावो जावचे बरी आनी अशें आमी चिंतल्या बरी आमी आशेल्या बरी तुज्या कुशे खालतीमान घालून ते वेळार संपोवंक आमकां कृपा दी मगळा सोम्या ह्या मुखांतर आमचें जिवीत संतोषाचे समाधानाचे तृप्तेचे आनी तुज्या महिमा दिवचे तसले करूंक आमकां आदार दी आयक आमचे प्रार्थना येस सोम्या आयक आमचे प्रार्थना येस सोम्या सर आमची प्रार्थना सोम्याच्या पांयांतली पेटोवन दिवया एक घडी भर मौनपणी आमी मागया सगळी आमचे इरादे आमच्यो गरजो जे हांगासर उसारूंक नात जे उसारल्यान परत एक पटी सक्रामेंतल्या सोम्याक पेटोवन दिवया पवित्र आत्म्या लागीं मागया पळय देवाचें उतर म्हणटा आमी मागोवंक कळीत ना त्या वेळार अत्मोस आस्कारांनी सुस्कारांनी मागता पवित्र आत्म्या लागीं मागया पवित्र आत्म्या आमचे खातीर माग आमचे युनाते आमच्या काळजांतल्यो गरजो बापा लागीं कळीत कर देवाचे उतर म्हणटा प्रमागारांगले पत्र बापाच्या उजव्याक बसलो जेसू क्रिस्त आमचे बसत विनाती करता जेसू आमचो मध्यस्थ जावन बापा लागीं आमची इरादे आमची मागणी थंयसर उबार आमकां तुज्या कृपेन जिवंक आदार दी मौनपणी एक घडी भर मागया आमची सर्व मागणी सोम्याच्या पांयांतली पेटोवन सोम्यान शिकले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येवंक तुझे खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज समका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ सक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवंक देवा वडा सक्रामेंता गीत गावया Voda Sakramenta Sustang naman paruya Urvila tyarupa botwa Navyoriti adarya Salvon vecha astat visya Babartace mortivia Zase bapa Tase sputa Ulasani stutiza Potvi maima sasna sasna Ekastalian harsikam Rugadoganjal spiritam Sama saina vartam Amen प्रार्थया हे देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या गोष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुझे सुडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त दय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो सालो रे साग मान करूंक ह्या पूण तळाक आमी जमल्या. हेच्या सुवार्तेंत आमी पळयता जेजून पयले फावटी नजरेताक येवचे आनी सिनेगोगांत वचून थंयसर इजाया प्रवादीच्या कोवळ्यांतले देवाचें उतर ताणें वाचचें आनी थंयसर देवाचो पुरो आत्मो म्हजेर आसा आनी कितें मिसांव बापान ताका दिल्लें आसा त्याची मोटवी झळक आनी तांचे मुखार दवरची. जशें सोम्याक एक मिसांव आसलें तें मिसांव करूंक तो ह्या संवसारी आयलो त्याच सोम्यान आमकांय ताजें मिसांव मुंदरून व्हरूंक धाडला. देखून ताणें आमकां पवित्र स्नानांत पवित्र आत्म्यान भरल्यांत आनी ताजें मिसांव करूंक आमकां आपोवणें दिलां. हें मिसांव करूंक सोम्याचो आदार मागया, बळ मागया, कृपा मागया आनी ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्या लागीं मागया. फावो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर बलिदाना देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान तितून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन संकवार मरी सगळ्या देवदानी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकुत सोम्या काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोम्या महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सगींच्या राया सगळेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिता तुझ्या तो वैभवापासो आमी तुका
परमेश्वर. आमेन 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 प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजुआवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो पटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजाकी क्रिस्तानूच दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वदा सर्राष्ट्रा. देवा नितीवन फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाटय. रायकुवार जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परजे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकार सोलोन व्हरून. तुझे मुखार सर्वेस्परा आनी जुलुमेक सांपडलेल्या तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. खळा नासता ताचे खातीर मागणी वयर सोडू. आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवो. तुझे मुखार सर्वेस्परा
आशीर्वाद आमचेरी पडो म्हूण ती प्रार्थना तुझे मुखार सर्वेश्वरा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूं म्हाका धाडला हालेलुया हालेलुया सर्वेस्व तुमचे सोफे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरून गॅलिलियाक फाटीं आयलो ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांवाडूंक लागलीं अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आशिल्लें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदन आशिल्ल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सावस्काय बसोवंक आनी सरस्परान दयामया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातच पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो थंय आशिल्ल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसोन आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें थंय आशिल्लें सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतलीं ती आपुरबायेचीं उतरां आयकून ते विस्मीत जातले देवाचें उतर हें क्रिस्तदय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हेच्या पयल्या वाचपांत देवाचें उतर म्हणटा कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो एक बारी अपुरबायेचे सवाल आमकां हे सवाल समजता देव आमकां दोळ्यांक दिसना देखून देवाचो मोग करूंक सुलाभ पूण दोळ्यांक दिसच्या आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक कश्ट हे उतर म्हाका वाचतना म्हज्या मतीक एक चिंताप आयलें चिंताप आमच्या देशाचें एक राजकीय मट्टार सामाजीक मट्टार आमच्या देशांत कितें घडून आसा
ताचे वयर हें देवाचें उतर भोव अपुर्बायेन प्रतिफलन जाता, मिरर जाता म्हणयेत. आज आमच्या देशाची परिस्थिती पळया की खंयच्या मेटांनी चलोन आसा. आमच्या देशांत राष्ट्रीयवाद म्हणटा नॅशनलिझम ते सोडूनच आसा. देखून पळया की चुकोन बिनी आनी एका धर्मा विशयांत एक शब्द काडलो जाल्यार मगर तुमची जाली बरकात. अशें जावन सोशल मिडियार वा वॉट्सॅपार जावंक पुरो, फेसबुकार जावंक पुरो, खंयच्याय देवा विशयांत आज उलोवंक ना. आज आमचे देव मस्त वल्नरेबल जाल्यात. वल्नरेबल म्हळ्यार तो देव मस्त अस्कत जाल्यात. मनशांक कितेंय म्हणयेन. आज मनशांक देवाच्या नांवान मारयेत, देवाच्या नांवान तांकां उपाद्र दिवयेत, देवाच्या नांवान तांकां जुलूम करयेत, कांय समस्या नात. पूण देवाक मात्र आपडूंक ना. कित्याक आज देव एक राजकीय हातेर जाला. आज धर्म एक पॉलिटिकल टूल म्हणटा. राजकीय हातेर तांच्या फायद्याक सरी जावचें बरी. आतां हें चिंता हांव सांगतना तुमी चिंतूंक पुरो हें दुसऱ्या धर्मान मात्र घडटा, आमी क्रिस्तांव खरो धर्म पाळटा. ना ना ना, आमचें तें हें घडोवन आसा. आमच्या गांवांत तितलें दिसना पूण भायल्या गांवांत हें घडोवन आसा. थोड्या दिसा पयलें अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जावन ट्रंप जिखोवन आयलो आनी ह्या वेळार हांवें मस्त जाणांचे स्टेटस पळयले. ट्रंपान बायबला विशयां सांगचें. तुमी थोड्यांनी स्टेटस घाला आसतलें. ट्रंपान म्हणचें बायबल म्हाका मोगा आसो, बायबल आमकां जाय, क्रिस्तांव धर्म हांवें फाटीं हाडूंक जाय. सगळ्यांक बारी खुशी जाली. पूण ताणें केदिंकी सांगना की तो हांव बायबला प्रमाणे जियेता, बायबला प्रमाणे हांव कश्ट जाल्यांक उमो करता तें तो सांगना. बगार बायबल मोगा आसो. हांव कितें सांगूंक आशेता, आज संवसाराच्या विविध देशाचे मुखेली कितें आसात. सामको आमच्या देशाचो मुखेली वा अमेरिकाचो वा आनी जर्मनीचो वा पुरो ब्राझीलाचो जावं पुरो टर्कीचो, त्या गांवच्या गांवांत आसच्या मेजॉरिटी रिलीजन कितें आसा त्या धर्माचे मुखेली देशाचे प्रधानी जावंक पावल्यात. आनी तांणी वापरचे हातेर धर्म आनी धर्माच्या नांवान, त्या धर्माच्या घडणाराच्या नांवान ते आमी त्या देवाचो मोग करता, धर्माचो मोग करता म्हणून लोकांची भावना विशयान ते कळटे आसा. तेंच आमच्या गांवांत घडोवन आसा. पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? कोण दोळ्यांक दिसचे आमच्या भावाचो मोग करता ताका मात्र देवाचो नीज मोग करूंक शकता. जर देवाचें नांव आपणाच्या फायद्याक वापरन जर आपूण नीज धर्माचो मोगी, देवाचो मोगी म्हूण सांगता जाल्यार थंयसर कितेंगी चडून आसा. थंयसर कितेंगी चडून आसा. ताचो इरादो तो सारको ना. असल्या मुखेल्यांक आमी निजायकी परीक्षा करूंक जाय, तुलना करूंक. खंयच्याय धर्माचो मुखेली जावं दी, तो धर्म केवल एक राजकीय हातेर जावन वापरता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, ह्या दिशेन जेजूचें जिवीत पळयता हांव जाल्यार तो मात्र नीज रितीन मनशाचो मोग केल्लो देव. देखून तो मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो कित्याक मनशाक मनशाच्या रितीन समजोवंक तो मनीस जालो. देखून देवाचें उतर म्हणटा तो देव जावन आसलो जाल्यार तो देवाच्या जागो ताणें सोडलो, मनशाच्या गतीन तो जियेलो. देखून हाचे सुवार्थेन पळया की मनशाक समजोवंक, मनशाचो मोग करूंक, मनशाच्या गरजांक पावोवंक कितें सक्कड करी जाय तें मॅनिफेस्टो कितें आसा तें आपणाचें मिसांव सुरू करच्या पयलेंच तो दवरता. सिनगोगाक येता, इजाया प्रवादीचो कवळो ताका मेळटा, देवाचें उतर तो वाचता. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. पवित्र स्नान घेतिल्लो जेजू नजरेताक येता आनी ते देवाचें उतर आपणाच विशयान म्हणलेलें ताका कळीत जाता. तो वाचून सांगता, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका,
न्ही केवळ जैलांत आसलेल्यांक अर्थ कसल्या तराच्या बंदेंत जावं पुरो पिड्याच्या बंदेंत जावं पुरो पातकांच्या बंदडेंत जावं पुरो निरासपणाच्या बंदडेंत जावं पुरो कश्टांच्या बंदडेंत कसल्या बंदडेंत ते आसात मरणाच्या बंदडेंत ह्या सगळ्या बंदडांत आसलेल्यांक सुटका दिवंक सोमी आयलो कुरड्यांक दिश्ट ताणें दिली दणसतल्यांक सवकासाय दिली ताणें म्हळें हे म्हजे चर्ची तुमी समस्त कश्ट जाल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां शेव दितलो आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक ताणें म्हाका धाडला चुनाव जाता आसतना देशांत हर एक राजकीय पार्थ आमचे मुखार चुनावांना प्रणाळिके दवरता आमी जाणा आसा 2014 इस्वेंत सबका साथ सबका विकास म्हणले एक प्रणाळिके दवरले आमी जाणा कितल्या जाणांक ताचें बरेंपण जालां म्हणून खंयचीय राजकीय पार्थ ते प्रणाळिके मुखार दवरता आसतना त्या लोकांक उपकाराक पडचे बरी एक प्रणाळिके करता त्या प्रणाळिके कितले विश्वासी रावता ते आमकां कळीत आसा तातूंत कितले घोटाळो जाता कितले भ्रश्टाचार जाता ते आमी जाणा पूण सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरू करतना ताणेंय एक प्रणाळिके दवरले एक मॅनिफेस्टो आपूण ह्या संवसारांत एक निर्दिश्ट मिसांव घेवन आयला बापान म्हाका धाडला आनी हे प्रणाळिके हे मॅनिफेस्टो त्या नजरेच्या सिनेगोगांत लोकां मुखार दवरता लोकांक चडांक समजना लोक थोडो शिफारस उलयता थोडो लोक दुबाव उसारता थोडो लोक सवालां घालता हो कोण हो सामान्य मनीस हाचे बाबा आमचे मदें आसात आनी काले आमकां व्हडलें सांगचें पूण सोमी जाणा आसलो आपणाचें मिसांव कितें आनी जें कितें हांगासर बरयलेलें आसा जेजू म्हणटा आज कितें हांगासर हांवें सांगलां आयच्या दिसा खरें जालें म्हणटा कित्याक त्या दिसा न्हू सोम्यान तें मिसांव सुरू केलें जारी केलें आनी कितें बरयलेलें आसा आपणा विशांत ताणें तें निजायकी दाखोवन दिलें मनशाचो नीज तरान कसो मोग करचो नीज धर्म कसो पाळचो म्हणून जेजून शिकयलें दोळ्यांक दिसच्या आमच्या भाव भयणीचो मोग केल्यार मात्र दोळ्यांक दिसनातल्या म्हज्या देवाचो मोग करूंक म्हाका साध्य देखून हे दोनी एका नाण्याची दोन कशी जर एकलो मनीस केवळ देवाचो मोग करता पूण मनशाचो मोग करूंक चलवता तो नीज भावार्थी न्हय पूण जर एकलो केवळ मनशाचो मोग करता पूण देव नाका तें संपूर्ण जायना हे दोनीय गरज आसा हे दोनीय आसल्यार मात्र जिवीत अर्था बरी जाता देखून ह्या दिशेन आमकां व्हरतो एक दाखलो आसा एक प्रेरण आसा मदर तेरेसा ती कित्याक जिवी सांतीन कित्याक म्हळ्यार तिणें दोनीय कर्ण दाखयलें हें जावन आसा नीज क्रिस्तांव सेवे स्पिरीत सोम्याचो खरो पाटलावदार म्हळ्यार आमकां दाखलो मदर तेरेसा हर एका दिसा एवकारिस्तान भाग घेतली एक वर आराधनांत वेळ करशितली आनी थंयसर मेळलेलें बोळ वापरून ती दुबळ्या धाकट्याच्या घरसांक पावतली देखून आमी देवाचो मोग करचो देवाचें आराधन करचें कित्याक म्हळ्यार आमकां बळ जाय कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणटा आपूट भांगराक बळ उणें देखून पळया भांगराक इल्लेशे तांबे बक्षितात आपूट भांगर बेगीच कट जाता म्हळ्यार बऱ्या संगतीक करूंक बळ फावना आमच्याच मनशा सक्तेन बरें करूंक साध्य ना देखून सोमीच पळया गी आपणेच बरें करून वयतना सकाळच्या वेळार तो बापा संगी मागण्यांत वेळ करशितलो देखून आमकां देवाचो मोग जाय देवा सांगात आमी वेळ करसूंक जाय कित्याक आमी कितें फिल्डांत म्हणटा हांव मिसांव वावर करता आसतना सेवा करतना जावं पुरो फिरगजेंत वाड्यांत आनी खंयसरी बरें करून वयतना प्रामाणीकपणी जियेतना जायत्यो आडकोळ्यो मेळटात जायते कश्ट मेळटात जायते उपाद्र मेळटात हे धैर्यान फुड करीत जाल्यार आमच्या कुडीचें बळ पावना बाबा आनी भयणी म्हाका देवाचें बळ जाय पवित्र आत्म्याचें बळ जाय देखून तुमी म्हणटा देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा तो प्रेरकत्म आमचेर आसल्यार मात्र सोम्यान मिसांव केल्ले बरी आमकां मिसांव करूंक जाता देखून देवाचो मोग देवाचें बळ देवाचें हजरपण देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आसूंक जाय आनी हें आसतना म्हाका भायर वचून देवाच्या मोगान बरोवन दोळ्यांक दिसच्या म्हज्या भाव भयणीचो नीज तरान मोग करूंक साथ जाता सोम्यान हें करून दाखयलां मदर तेरेसान करून दाखयलां जायत्या भगवंतांनी करून दाखयलां तर आमी ह्या देवाच्या उतरांत प्रेरीत जावया
आनी देवाची उतरां आमी उडासोन दवरया केवळ देवाचो मात्र मोग करचो न्हय इगर्जे भितर बगर इगर्जे भितर सोम्याच्या मोगान भरलेली आमी इगर्जे भायर वयतना तस्सो मोग आमच्या भाव भयणी सांगात वांटून घेवया आनी नीज क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावया आमेन. आमच्या मोगासो कालत्या काळसा ओत्या मोगा तुका आज भेटोंसो बापा हो फोड बावरासो आमच्या मोगासो कालत्या काळसा ओत्या मोगा तुका आज भेटोंसो स्पिरिता आमकां बमोग म्हाका बापा पाठ देवीक तुजे बेसा आमकां नेट पाळच्या तुजे मिसा बापा आमकां पाठ देवीक तुजे बेसा पेन आमकां नेट पाळच्या तुजे मिसा बापा फोड बावरासो आमच्या मोगासो बापा फोड बावरासो आमच्या मोगासो कालत्या काळसा त्या मोगान तुका आज भेटोंसो म्हज्या भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडून प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनीत ओंपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जिवाची ह्या संसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराच्या सुडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सालो रेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरे तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.
Povit dărbaranță să vezi fornă, Sărgani संसार बोला तुझा वै बाबा, तुझा वै बाबा. सगी दुःखाचं, सगी दुःखाचं, सगी दुःखाचं, सर्वेच पोराचे नावे येतात बाबा. जय 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 सगी दुःखाचं, सगी दुःखाचं, सगी दुःखाचं. बाबा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे दावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदिनी दावन असतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता, तुका पेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी ह्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी छवान सदस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गोट पर गोट होया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बाबा आमचे सुरवणे पसो तुज्या पुतान ससलेल्या कश्टा मरणासो, तुज्या आनंद भरीत पुनर्जिवंतपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितान तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात चडल्या, तिस्त बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका पेटयता. तुजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान बसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरयेच्या तिसपती भाग्यवंत सुजयच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत लॉरेसाच्या आनी समेत भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जराळाय सग आमच्या गवळी बापाच्या संगता
पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आणि मणियाऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पडचे संगती या संवसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रीतमोगान तिरखर तुझे हुचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खणवळ्या पापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दय करून तुझे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्ट गतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक महिपासान तुझ्या राजान घे थंय आमी तुजे महिमा बघून ससनाक दादोशी जातेल्या मन आमकां बरवचो आसा. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान शिकयलेले प्रार्थन आमी संगाथा म्हणूया. आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव समकाय येवं तुझे कशी सरकार जाता कशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निव सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ कायम दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराची पापकां तेरे आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेळी संसाराची पापकां आमची काकूट आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराची पापकां केली आमकां शांती आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्व सुभागी तुमचे भितर आमचे मुखा भाग फवना पूण ज्या उतरानच मुखा भलायकी मेळटली. मोची राखून आसा सम्या तुझ्या येण्या अक्रेगान लालेन आसा दर्या तुका सेंच्या जिवितांतल्या
प्रकाश तुझो फांकर सोम्या म्हाका बस काळीज मोची रागोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अद्वेगान लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सर्वण्णारा सैगाक म्हाका पाप काळीज मोची रागोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अद्वेगान लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या तू सोम्या बाचावेची अद्वेगान लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या अज्ञात आयला सोमी देव मोसो उदय आत्म्यानात उल्हासाचो मोसो आत्मा दुर्बळ पिडार आतां साला रावळे देवाचे तुझे शिवाय सायना मोच्या प्रार्थना करूं चिंतो पूण ससंता तुझ्या बोळान अज्ञात आयला सोमी देव मोसो उदय अज्ञानात उल्हासाचो मोसो आत्मा दुर्बळ पिडार आतां साला रावळे देवाचे जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान दुलारेसाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बल भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी आणीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुतां जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो
आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांती नाव तुमकां धाडटा. देवाचे वडका सगसावनो आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवनो अर्था बरीत रितीन आराधन सलोन व्हरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्था बरीत प्रसंग दिल्ल्या मनादीक बाब जॉसविन डिसोजा हांकां रेक्टर बापांच्या नांवी आमच्या सर भक्तिकांच्या नांवी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ते प्राध्यापक जावन सेमिनारींत तत्वशास्त्राची प्राध्यापक जावन जप सेमिनारींत सेमिनारिस्तांक तरबेत करचें वर्तें मिसांव ते करनासात तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आसतना तांच्या मिसावान आमी सर्व बरें मागता सेमिनारिस्तांक तरबेत करचें आनी हेचे मुद्दम रावल्ल्यांक पिर्जेंत रावल्ल्यांक मानाच्यो वाती दिसाय म्हणून उलो दिता. सर्गींच्या मुगाळ बापा आयच्या दिसा विशेष रितीन जेवणाक प्रायोजक रावून पिर्जेंत रावून मुर्दोम रावल्ल्या हर एका आमच्या भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन ह्यो वाती नांवां वचून सांगिल्ल्यांनी मुखार येवन प्रधान याजका लागीं वाती व्हरून वेचे. जेवणाचे प्रायोजक मारियो पेरीस भट मँगलोर. मारियो पेरीस भट. जेवणाक वंतिके दिल्ली रॉन्सन मस्करेनस बॉम्बे. रॉन्सन मस्करेनस बॉम्बे. बोरिस मिनेझस पांगळा. बोरिस मिनेझस पांगळा. फ्रेस्टन रॉड्रिगस मियार. फ्रेस्टन रॉड्रिगस मियार. रोशन डिसोजा आणि सुनीता फेर्नांडीस मियार. रोशन डिसोजा आणि सुनीता फेर्नांडीस मियार. मायकल सल्डाना गुरपूर. मायकल सल्डाना गुरपूर. टीना सल्डाना पांगळा. टीना सल्डाना पांगळा. गेल्वन डिसोजा. गेल्वन डिसोजा बॉम्बे. जीवन आणि रेहा फेर्नांडीस पांबूर. जीवन आणि रेहा फेर्नांडीस पांबूर. मौरिस डिसोजा आणि मेबल उडुपी. मौरिस डिसोजा आणि मेबल उडुपी. मॅक्सिम जेनिफर आणि कुटाम लंडन. मॅक्सिम जेनिफर आणि कुटाम लंडन. मेल्कन डिसोजा बॉम्बे. मेल्कन डिसोजा बॉम्बे. JR प्रॉपर्टी बॉम्बे. JR प्रॉपर्टी बॉम्बे. सिफ्रियन गॅल्वन फॅमिली ताने मुंबई. सिफ्रियन गॅल्बो आणि कुटाम ताने. प्रेम कुमार उजिरे. प्रेम कुमार उजिरे. लिगोरी डिसोजा काणाजार. लिगोरी डिसोजा काणाजार. आयचे मुर्दोम डोमिनिक आणि माविश बॉम्बे. डोमिनिक आणि माविश बॉम्बे. ग्लेस्टन आणि शरण फेर्नांडीस बॉम्बे. ग्लेस्टन आणि शरण फेर्नांडीस बॉम्बे. पाऊल लोबो तसो अजल मादीस बोंदेल. पाऊल लोबो बोंदेल. लॉयल मिनेझस शिरवा. लॉयल मिनेझस शिरवा. कोणाची नांवां सोडून गेल्यां जाल्यार तांणी येवन वाती व्हरून वयचे. नोवेनाचे गीत आमी गावया. सौम्याची करिया मुखार पेज नंबर 154 154. ताळे उबान उर्पे काव्या मोगा परिमिते वाकना वाड्या सत्कंटाळ्यो पेटून गीता सालोरेसाक मग्ने ये सैते वोंद मार्तिरा सालोरेसा धन्य प्रायरस भवर्त खातीर कठीण कसून जीव दिल्या आयकमचे खालते मागणे वर्त्या पातेनेन आमी तुजे चर्ची आयल्या जीवो भवार्थ तिर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोंदी
आमच्या बेसाक सरी सावन निस्कळपण आमचे थंय परचडाचें कर आमच्या सर्व तुमीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कस्तां अनवरांत आसलेल्या आमच्या संदर्भ प्रमाणे आमी पावाशें कर आनी बवरद्यांक बवरदान शिडिल्ल्या सर्गीचो उत्सवाड देवाची वळख मेळाची कर तुज्या बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेंतमेच्या सर्व गरजांनी आमकां भाव प्रतीक जावन सालोरेचा मुखांत्र सबार जाणांक हांगासर उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां पाठयते आसात ह्या बसोत दुनिया देवाक आमी अर्गां दिवया सबार जाणां विविध उपकार मेळ्ळ्या बसोत अर्गां दितात जायत्यांचे बांयतेर बऱ्यान जावन भलायकेवंत भुरगें फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात लंग्स इन्फेक्शन घुंज जाल्ल्याक अर्गां दितात बरें कुठाम फावो केल्ल्याक अर्गां दितात एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभल्ल्याक अर्गां दितात सर्व विघ्नां अनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात तेगां जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात दोगांचें खासदाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात कॅन्सर पिडा घुंज जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात बरी सैरीक मेळिल्ल्याक अर्गां दितात भायर पडिल्लें भांगार मेळ्ळ्याक अर्गां दितात नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात सालोरेचा मुखांत्र आमकां जायते उपकार फावो जाल्यात हे सर्व उपकार आमच्या मोती परत्यार आमी हाडया आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां पाठवया अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या देवाक अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या देवाक अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या जिसूक अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या अर्गां दिव्या जिसूक अर्गां दिव्या जायत्या जणांनी सालोरे समाज मारिफात उपकार मेळचे खातीर हांगासर त्या सामान दिल्लीं आसात 138 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक मागोन आसात 35 जणांक बरी सैरीक मेळोवंक 9 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक 11 भुरग्यांचें हट राग पयसो जावंक 86 घरांनी शांत समाधान आसूंक 9 जणांची शेळ ताप कोंकली खून जावंक 8 जणांचें BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 12 जणांची एलर्जी 14 जणांची हात पांयाची दूख घुंज जावंक 28 जणांची सर्व तराची कुडीची पिडा घुंज जावंक 7 जणांची किडनी पिडा घुंज जावंक पाट दूख घुंज जावंक 6 जणांची कॅन्सर पिडा तेगांची मूलव्याधी पिडा घुंज जावंक मागोन आसात 12 जणांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 14 जणांचे पांयांतले खिळे नपैंस जावंक 8 जणांचे पेंकाट दूख 14 जणांचे मायग्रेन 6 जणांची पायल्स पिडा घुंज जावंक मागोन आसात गॅस्ट्रीक पिडा घुंज जावचे खातीर मागोन आसात 5 जणांचे अस्थमा मानसीक पिडा घुंज जावचे पसत मागोन आसात तेगांची गुमटी दूख घुंज जावंक तेगांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 5 जणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 9 जणांचे माथ्याची केस चडचे रावंक मागोन आसात 16 जणांचे भें पयस जावंक केसोळी समकोळ नपैंच जावंक भुरग्यांचे केस धवे जावचे रावंक मागोन आसात 8 जणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 29 भुरग्यांनी परीक्षेंत पास जावंक 10 भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस सरोवंक मागोन आसात 6 कुटुंबांचो मागण्याचो स्पिरीट सोडोवंक 5 जणांचे मन परिवर्तन जावंक 36 जणांक बरें काम मेळोवंक 12 जणांक विजा मेळोवंक 12 जणांचे रीण फारीक जावंक 40 जणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 5 जणांक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक चोरी जाल्लें भांगार मेळोवंक 7 जणांचे बिझनेस बरें जावंक 12 जणांक वायट चिंतपातान सुटका मेळोवंक 28 जणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 9 जणांचे खासदार बऱ्यान जावंक
12 जोड्यांची काजरीची बोरी जावंक 8 जणांक बरो फुडार मेळोंक 20 जणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 15 जणांक बरो जागो घर फावो जावंक 9 जणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 13 जणांचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 18 जणांक आमाल पियोन्याक सुटका मेळोंक 13 जणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोंक 6 जणांचे पयन बऱ्यान जावंक 8 जणांक वायट सवयेतान सुटका मेळोंक 6 जणांनी इन्वेस्ट केल्ले पयशे वाडी समेत पाटी मेळोंक 9 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक फावो जावंक 12 जणांक कामांत भद्रती आनी सांबाळ सोडोंक मागून आसात. तशेंच जायते जाणां प्रत्येक त्या सांवा खातीर हांगासर मागोवंक उलो दिल्लो आसा. ते सांवा हे परी आसात. मारियो पेरीस भट म्हणल्या भावाच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे खातीर 2 भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोंक एका भावाक भयच दिसता. हांगासर जायती त्या सांवा गरजो हान दिल्ल्या सर्व आमच्या भक्तिकांचेर तुजें बेसांव घाल. प्रत्येक जावन हांगासर जे कोणे हांगासर मागणे त्या सांवा घाल्यांत त्या सर्व लोकांचेर तुजें बेसांव घाल. हांगासर आसच्या सर्व आमच्या भक्तिकांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांच्यो गरजो तूं सनाय सालोरेसा मुखांत्र तांणी भेटयल्ल्या हरियेका तांच्या त्या सांवांचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೆಲೆಸಿರಿ, ಅವರ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬೇಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವಿರಲಿ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬೇಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. तुझी काकुल साई मकान सडानी चिज तुम साई मकान सडानी तुझी काकुल साई मकान सडानी तुझी कृपा साई मकान सडानी तुझी दया साई मकान सडानी तुझी कृपा साई मकान सडानी तुझी दया साई मकान. शिकी बावर्थ परमाने बरी क्रिस्तांचनी जीवन बागी मरण मरण सरगा तुझे संगतात सस्नाक देवा कुगल तुझे बाग आम्हा समीस्तांक फोकर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. कधी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळेन पडोव दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवळ. सालोरेस मार्थिराम बसोत विनंती कर प्रार्थया ये सर पदवीधार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर सैत वराचें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेळां आमी पालवेची कर म्हूण आमी लालयेन मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आता विशेष रितीन प्रधान याजक पिडेस्तां खातीर मागता. हांगासर त्या सांवा दिल्ल्या सर्व पिडेस्तां बसोत आमच्या घरांनी असल्या सर्व पिडेस्तां बसोत आमकां सर पिडाशिडा आसा ती सकड आमी समर्पण दिवया. आमच्या बगलेन आसच्या आमकां आमच्या बसोती आमकां कसली पिडा आसा तर विशेष रितीन आतां आमी मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार सोम्या दयन आयक मोचे मागणे सोमी तुमचे सोवे आसो
प्रार्थया सर पदवीधरांनी ससान देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून गोश्टो ज्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवटलेल्या सर्व बंदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आणि कुडीची सर्व दूख तांचे दावन पयस कर तुझ्या गणित काकुलतीचेर पातयेवन आयिल्ल्याक तांकां ज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय त्या बसलिकांत तुझ्या दैवीक साहवासाचो संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दजस्काय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरा जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसारची खरी भक्तिवंत जावन जियोवचे तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आणि तुमकां संरक्षण करूं आमेन तुमच्या भितर तो राव आणि तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आणि तुमकां वाट वरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं आमेन आणि सर पदवीदार देवा बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदांकाळ तुमचे सवे रावो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धरता देवाची मृत सर्गींच्या मोगाळ बापा हिच्या दिसा विशेष रितीन ह्या पवित्र उदकाच्या चिमणे वरवीं आमकां हर एकल्याक तुजी कृपा फावो जावं ह्या पवित्र तेलाच्या माकणेन आमचे थंय अशें सर पिडाचे दाखोवन जावं विशेष रितीन तुज्या कृपेचो शिवर आमचेर हर एकल्याचेर वत म्हण आमी मागता सालोरेसा मुखांत्र आमचेर तुजे हर एकल्याचेर तुजी आशिर्वादां वचचो म्हण आमी मागता संख्या 126 126 ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಒಳಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಒಳಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ
ಹೋಗಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ Moga parimi deva navarya saloresa sattalyo petun kita gavya Parti pon apna shanti pon sodle deva mogan peto prachita darle deva me swalo दैवी दैनानी सोपलो मोगा संदेश प्रसार करो सदा स्वावलो नाळे उभार करते भावया मोगा परमी देवा नावाड्या भावो केल्या तमका सालो रेसा सत्तळ्यो पेटून गीता गाव्या Moga parimi deva navarya Pavo kelya tamka salo Sakartalyo petun gita gavya Moga putra sove ankwar muri आशीर्वाद देवामका जेजूच्या पवित्र कालसा आमा सर्वा दितुची आशीर्वाद भगवंतलो रेसा आम्हा वस्तुदिन अधिक भगवंत कृष्णाचे कृपे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.